आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां ओ संवसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथूनय म्हाका सांडितकी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडितरी हांव सांडिचो ना हांव सांडिचो ना सांडितकी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडितरी हांव सांडिचो ना हांव सांडिचो ना हो संवसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथूनय म्हाका
सर क्रिस्तातय आम्ही मेल्यात ताचे सवे आम्ही जियेतल्या सर ताचे तय आम्ही ती रावतां तर ताचे सांगाता रसवड सलय तेल्या ससना ससना जर क्रिस्तातय आम्ही मेल्यात ताचे सवे आम्ही जियेतल्या जर ताचे तय आम्ही ती रावतां तर ताचे सांगाता रसवड सलय तेल्या गे म्हाका सम्या परतून तुंगे म्हाका
गे गोपान तुझ्या गे म्हाका सम्या परत्यांतून गे म्हाका गे गोपान तुझ्या तुझे विण कशिल्ली दिसते कोसळीची विसर सम्या विसर गे म्हाका सम्या परत्यांतून गे म्हाका गे गोपान तुझ्या आतांची एकडी दवरून दोळ्या उजवी काकूत कर तूं मुजी गे म्हाका सम्या परत्यांतून गे म्हाका गे गोपान तुझ्या संवसाराक हांव लपतूं गेली तुका सांडून दर तूं आतां फुटलून गे म्हाका सम्या परतून गे म्हाका गे गोपान तुझ्या शानपणी हांव बसता उतरां आयकता खुशेक ताल जाता गे म्हाका सम्या परत्यांतून गे म्हाका गे गोपान तुझ्या मुखा मुळते तुझी नाका सम्या कडची म्हज्या आत्म्या वयले गे म्हाका सम्या परत्यांतून गे म्हाका गे गोपान तुझ्या सासणीक विशेवला पळय प्रकाश तिचेर वांगय तुझ्या गोपान तापय गे म्हाका सम्या परत्यांतून गे म्हाका गे गोपान तुझ्या गे म्हाका सम्या परत्यांतून गे म्हाका गे गोपान तुझ्या तो दीस म्हज्या जिणयेचो तो दीस पवित्र मिलानाचो मोगाळ देवाक रूप पळेवचो दीस व्हडजैताचो दीस एकवटाचो दीस इनामाचो दीस तो जरतेचो तो दीस म्हज्या जिणयेचो तो दीस पवित्र मिलानाचो मोगाळ देवाक रूप पळेवचो दीस व्हडजैताचो दीस एकवटाचो दीस इनामाचो तो दीस जरतेचो मोगाळा जेजू पवित्र मिलानाचो दीस भयण मेबुलाक आज मेळ्ळा तुका रूप पळोवचें भाग तिका फावो जाला सगळ्या जिणयेन राखून रावली घडी ती आयल्या आनी हो दीस
जावन आसा तुवें तिका फावो केल्लो इनाम आसो. हो दीस जावन आसा तुवें तिका फावो केल्लो जैत आसो. हो दीस जावन आसा तुवें तिका फावो केल्लो एकवट आसो. दीस तिच्या जिणयेचो अक्रेचो ह्या संवसारांत. दीस तो परत पवित्र मिलानाचो सर्गी. ह्या बरवश्यान सगळी जिणी सरून कालच्या दिसा तुज्या कुशे कल्तिमान घाल. तिचो आत्मो तुज्या हातान ओपून तिणें दिला. बागी बरवश्यान ती जियेल्ली. कित्याक तुवेंच म्हणलें, म्हजें मांस आनी म्हजें रगत कोण सेवता, म्हजें मांस कोण खाता तो खंडीत ससनीक जिवीत जडटलो. तुजें मांस आनी रगत खावचें भाग तिका सदांनीच तुवें फावो केलें. हर एक दीस हर एक घडी सम्या ह्या पवित्र मिलानाक ती राखून आसली. आनी आज कितलो संतोशाचो दीस हो पवित्र मिलान तुजे मदें आनी भयण मेबुला मदें जाला. एकवट केदींच तुटानातलो. दीस इनाम आसो जैत आसो. जेजू मागता आमी तुज्या पवित्र मोलीक रक्तान तिका धुवन नितळ कर. कसलें मेळ्ळें आनीकी आसा जाल्यार धुवन काड आनी तिका तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवचें भाग फावो कर. आनी आमी सर्वांनी हांगा आसल्यांनी आमची जिणी ह्याच ससनीक जिविताच्या बागी बरवश्यान जियोंक आमकां फावो कर. गावया आमी गीत सोम्याक दिन वसुया येस 21. बागी बरवोसो जेजू मुसो रूपकारी आनंदासो सर्गात आयची हांव बळदेवासो ताच्या रक्तान दूध नितळ केल्लो. हे मुझे गायान मुझी आशा वर्णून तारुका हर एक दिसा. हे मुझे गायान मुझी आशा वर्णून तारुका हर एक दिसा. संपूर्ण विधी पोर आनंदिता सर्गा दृश्य देखता सदा. आज पुढवे वैरता हाडलेतले काकुटी कुरपा घुटमोगाचे. हे मुझे गायान मुझी आशा वर्णून तारुका हर एक दिसा. हे मुझे गायान मुझी आशा वर्णून तारुका हर एक दिसा. संपूर्ण विधी पोर हुस्को नकार संतोषानी काम तारुकात दीस वैसर्गाक लावन रावता राखून साकून बोरें पोण मोगांतली पोन. हे मुझे गायान मुझी आशा वर्णून तारुका हर एक दिसा. हे मुझे गायान मुझी आशा वर्णून तारुका
हरी दिसा हे मुझे गाया मुझी आशा वर्ण तारों का हरी दिसा हे मुझे गाया मुझी आशा वर्ण तारों का हरी दिसा. क्रिस्त म्हाका मेळचय ताचे लागीं म्हजो एकवट जायचे म्हूण म्हजो एकच शेवट. क्रिस्ताक हांवें वळखजय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें भोगिजय म्हूण म्हजी आशा. फिलिपी घरांक बरयिल्ल्या सांत पावलाची ही उतरां. आज भयण मेबुलाच्या जिणयेंत खरीच सत जावंक पावल्यान. तिच्या सगळ्या जिणयेंत प्रत्येक जावं तिच्या पिडेंत कश्टून आशिल्ल्या वेळार साबार पावटी सोम्यातय एकवटची आशा तिणें उसारली आसा. आनी आज ती तिच्या मरणा मुखार सोम्यातय एकवटूंक आमकां सगटांक सोडून सर्गी राजाक उबोवन गेल्या. मोगाच्या न्हू भयण मेबुलाच्या निर्जीव कुडी बोवारी आमी सांगाता मेळ्ळ्या वाचता धन्या देवाक अर्गां पाठोवया. तिच्या विशेष देण्या खातीर देवाक जावं स्तुती. तिच्या मिसांवा खातीर जावं स्तुती. बेतनी कुटुंबान समर्पीत जिणी जियेवंक साबारांक प्रेरण दिल्ल्या जिविता खातीर सोम्या जावं तुका अर्गां आनी होगलाप. दुबळ्यांचो मोग करून पवित्र सभेच्या मिसावान भागीदार जाल्ल्या जिविता खातीर जेजू तुका जावं अर्गां आनी होगलाप. कीर्तन 130 कीर्तनकाराच्या ह्या उतरांनी आमी सोम्या लागीं विनाती करया. भयण मेबुलाचेर मोगाळा सोम्या तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तिचो ताळो आयक. तिची सर्व गुन्यांव तूं बक्षी आनी परत तुज्या सर्गी रजान तिका आपय आनी तुज्या गोपान लिपय. गुंडायेत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो. म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दीव. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात. पूण तुजे लागीं आसा बगसणें. ह्या पसत लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां. म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फांत्या आकाशेन रावतल्या पहारेकारा प्रासड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. फांत्याक आशेन रावतल्या पहारेकारा प्रासड इस्रायेल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकूळ ताचे लागीं आसा थाराणाची भरती. इस्रायेलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो. तुझ्या तंबान पिडार करून कोणाक मेळत. सर्वेस्पुरा तुझ्या पवित्र दोंगरार वस्ती करून कोणाक
तुझ्या पुवी दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावोसाय सर्वेस्परा सुकोण न्याय नीती चलता काय सदां तुलयता नितळची निची येता असल्या फावोसाता तुझ्या तंबान भिडार करूंक कोणाक मेळना सर्वेस्परा तुझ्या पुवी दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावोसाय सर्वेस्परा तुझ्या तंबान भिडार करूंक कोणाक मेळना सर्वेस्परा तुझ्या पुवी दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावोसाय सर्वेस्परा सुकोण न्याय करिना पेल्याचे नांव पाड करिना देव विनंतीच्याक म्हणटा असल्या फावोसाता तुझ्या तंबान भिडार करूंक कोणाक मेळना सर्वेस्परा तुझ्या पुवी दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावोसाय सर्वेस्परा तुझ्या तंबान भिडार करूंक कोणाक मेळना सर्वेस्परा तुझ्या पुवी दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावोसाय सर्वेस्परा सुकोण उतराक सुखना रेण दिता वाड पूण घेना नेत्या विरोध लोसकायना असल्या फावोसाता तुझ्या तंबान भिडार करूंक कोणाक मेळना सर्वेस्परा तुझ्या पुवी दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावोसाय सर्वेस्परा तुझ्या तंबान भिडार करूंक कोणाक मेळना सर्वेस्परा तुझ्या पुवी दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावोसाय सर्वेस्परा सांसुओ प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता जेसू येवन पावतना लाजराक फणान दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीस जालें बेतानिया जेरुसलेमाक पयस नातलें सुमार 2 मैलां भितर आसलें म्हणयेत शाराचे साबार जुदेव मार्ता आनी मरियेक मेळून तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुसोंक म्हूण आयिल्ले जेसू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोंक म्हूण फुडें गेली पूण मोरी घरास रावली जेसूक पळोवन मार्तान म्हळें सुम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा जेसून तिका म्हळें तुजो भाव जिवांत उठतलो मार्ता म्हणाली तो निमान्य दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवांत उठतलो म्हूण हांव जाणा जेसून तिका सांगलें हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना हें तूं सत म्हणटाय तिणें जाप दिली वय सोम्या संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सत म्हणटां देवाचें उतर हें वाकानी तुका क्रिस्ता जेजू जावन आसा जीव आनी जिवंतपण
आनी हेंच जिवानपण आमी हरी एकली सतमंताव आनी ह्याच बागी बरवशान आमचें जीवन आमचें पयण आमी मुखार सुन आसाव. भयण मेबल चे सगळ्या जिणयेन देवाची खुशी करच्याक सदांच तयार आसली. देवाचे तें पवित्र उतार पाळोवंक ती सदांच आशिल्ली. सोम्या थंय जियोंक ती बरवसून रावल्ली. सदांच ताच्या मोगान जियोंक ताचे सवें एकवटूंक ती राखून रावतली. आमी तिका भेट करच्या वेळी जे तोंडार आसलें एकच उतार जावन आसा, म्हजे खातीर मागा म्हाका जेजून वेग्गी आपोवच्याक. तर कितल्या आतुरायेन ह्या सोम्याच्या येण्याक ती राखून आसली. त्या देखून जेजून तिका एक दीस, बरो दीस, एकवट असो दीस, पवित्र मिलन असो दीस कालच्या दिसा फावो केलो. जेजू जावन आसा जीव आनी जिवानपण म्हूण आशिल्ली आमची भयण आज त्या सर्गराजान सर्वेस्पराक जे परजळीत मुखामोळ पळोवनूच आसा. आनी थंय थावन ती आमचे पसत विनाती करता. आमी सर्वांनी ह्याच जिव्या देवाक पळोवच्या आशेन आमची बरी जिणी जियोंक आनी एक दीस हो बागी बरवसो त्या सोम्यातय आमी एकवटून रावूंक फावो जावं दी म्हूण आमचें मागणें जावं दी. आतां आमी गावया जिवंताच्या गांवांत सोम्या संगी हांव समकतां. AB 68. जिवंताच्या गावांत सर्वेस्परा समोर समकता. जिवंताच्या गावांत सर्वेस्परा समोर समकता. सर्वेस्पराच्या मोगान भरला काळीज मुजी. ताका उलो मारलेल्या ताणी कांदिले. जिवंताच्या गावांत सर्वेस्परा समोर समकता. जिवंताच्या गावांत सर्वेस्परा समोर समकता. मरणाच्या सर्पासानी म्हाका वेडो घालो. कंती दुखी बुडलेल्या सोम्या निवारलो. जिवंताच्या गावांत सर्वेस्परा समोर समकता. जिवंताच्या गावांत सर्वेस्परा समोर समकता. कितलो दयाल सर्वेस्पर काकुळतीन भरलोलो. दुबल्या धाकट्यांक राखतलो मोगाल दिवामसो. जिवंताच्या गावांत सर्वेस्परा समोर समकता. जिवंताच्या गावांत सर्वेस्परा समोर समकता.
मरण जिविताचे अंत्य न्हय, तें एक बदलावन. मरण नव्या जिविताची सुरवात. देवान आमचे खातीर तयार केल्लें तें योजन आमचें जिवीत केदीं सरना. जें कितें मरता तें जिवीत न्हय, फकत कूड. आमी जावन आसांव धूळ म्हूण आमी आमकां जाणा जावचें. आमी करजमाच्या काळार आसांव आनी देवाचें उतर आमकां सांगता, धूळ तूं धुळीक पाटी वेतलोय. पूण आमकां जीव देवा तावन आयिल्लो देवा सरशी पाटी वेतलो, कित्याक तो जावन आसा वो जिवी जावन आसा देवाचें देणें. कोरिंतकारांक तो बरोवन सांगता, आमी सकट मरची नाव, पूण आमी सकट रुपांतर जातेल्याव. जीव केदींच मरना. खंडीत जावन आमची भयण मेबूल आज रुपांतर जाल्या. तिच्या रचणारा सांगता, तूंच म्हजो राय, म्हजो बरवसो, म्हजो आसरो. म्हणल्यार बरवश्यान सर्गींच्या निवासान ती रास करता. होच बरवसो आमकां सर्वांक फावो जावं दी म्हण गावया. D14. Tun sumya berwoso, tun sumya bedrasro, rakshak tu deidimso, jin Yesusan seidimso. Tun sumya berwoso, tun sumya bedrasro, rakshak tu deidimso, jin Yesusan seidimso. Bena कसली संकट रसल्यारी, वारे वादळ भोवती उठल्या रे. फांकय उसवार दये मुझेर तुजो, तुझेर सुम्या बरवसो. तूं सुम्या बरवसो, तूं सुम्या बद्रसरो, रक्षक तू deidimso, jin Yesusan seidimso. एक सुरोतर पळणार आवाजल्यारी, कांटे कुंटे कितले मिळ्यारी. दिसकाळ सोला केदीस तुझे वयली, वाट बापा थंय वन पावची. तूं सुम्या बरवसो, तूं सुम्या बद्रसरो, रक्षक तू deidimso, jin Yesusan seidimso. Morna कित्याक तर हांवें भियोंक जाय, कश्टा भोंवती कित्याक दसूंक जाय. तुजेर दवरल्यार बरवसो म्हजो, सासणीक जिवीत सोडटलो. तूं सुम्या बरवसो, तूं सुम्या बद्रसरो, रक्षक तू deidimso, jin Yesusan seidimso. Kuris jin Yesu po sar zatana,
तुन सौम्या भद्रास्रो रक्षक तू दैर्दिमसो Chin Jesus an seidimso Tun sumya barvaso Tun sumya badrasro Rakshak tu दैर्दिमसो Jesus an seidimso आमच्या जीविताची हर एक घडी देवाच्या विशेष काकुळतीची देव जीवित असो दातार आम्हा सर्वांचो रचणार आणि पोसणार ह्या रचणारान आमकां एका पवित्र बागी उद्देशा खातीर ह्या संवसारी धाडलां आनी रचलां हे जिवीत मनशाक दिल्लें देवान एक अमूल्य देणें आनी हें देणें आमच्या आवय बापाय तावन आमी जोडलां हें देणें आमी मिसांव घेवन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या आमकां सर्वांक देव सस्नीक जिवीत बसयता अर्गां तुका सुम्या भयण मेबुलाच्या देण्या खातीर अर्गां तुका सुम्या तिच्या प्रत्येक मिसावां खातीर अर्गां तुका सुम्या ह्या बेतनी संस्थ्यान तिच्या वर्त्या देण्या खातीर अर्गां तुका सुम्या ह्या पवित्र सभेन बेतनी संस्थ्या मुखान तुजे मिसांव संपूर्ण केल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या तिणें सुसल्या सर्व कश्टां खातीर अर्गां तुका सुम्या तिणें अर्पिल्ल्या सेवे खातीर दुबळ्या धाकट्यांचो मोग केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या लांब अवधेच्या शिक्षक वृत्ते खातीर अर्गां तुका सुम्या सबार विद्यार्थींक बरो फुडार तिणें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या तिच्या वर्त्या जिविता वरवीं आमकां एक मेल फंक्त जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या तिच्या भावार्थ्या खातीर आनी तिच्या मागण्याच्या जिविता खातीर अर्गां तुका सुम्या तिणें देवातावन आमचेर जोड हाडिल्ल्या सर्व बेसवां आशिर्वादां कृपे खातीर कालच्या दिसा सर्गी बापाक भेटोवंक आमचे फुडें गेल्ल्या भयण मेबुलाच्या निर्जीव कुडी लागीं आमी सांगता आसांव आपल्या जिवानपणाक भागीदार करता म्हणलो तो ससनाच्या जिविताचो बरवसो आमचे थंय आसा तशेंच भयण मेबुला थंय तो आसुल्लो आनी होस बरवसो आनी तें सर्गींचें सूख आज आमच्या भयणीक फावो जाला ह्याच बरवशान आमचोय बावार्थास जिवो करया जिवाळ करया आनी भयण मेबुलाच्या अंतीम पयणाक तिचे पासत मागया आमी सगळां 3 नमान मरये आतां तिचे खातीर भेटोवचे नमान मरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जिसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जिसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन
नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. आमेन. ससनसो विशु दीतिका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश तिचेर फंकोन दी समाधानान ती विशेव घेऊन दी. आमेन. Abide with me, for eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, so abide with me. Sweep to His close steps, outlast little day, as joys grow dim, as glories pass away, change and decay in all around I see. Oh, thou who changest not, abide with me. Hold now thy cross before my closing eyes, shine through the gloom and point me to the skies. Heaven's morning breaks and earth's wind shadows flee. In life, in death, O Lord, abide with me. Abide with me, fast falls the eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, so abide with me. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या मरणा आणि पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या बहीण मेबुलाक सर्गींचें दार उक्तें जालां. तुझ्या राजान निरंतर संतोष भोगचें भाग तिका फावो जाला. सर्गींच्या बापा, बहीण मेबुलाच्या विनाते मरिफात आख्या बेतनीचेर आणि तिच्या भावा भयणींचेर आणि कुटुंबाचेर सगळ्या पवित्र सभेचेर तुझे आशिर्वादां घाल. तिच्या कुटुंबाचो त्याग, तांच्या मोगाळ दुवेक बेतनी करपिल्ल्याक आमी ऋणी जावन आसाव. बेतनी संस्थ्यान तिची निस्वार्थी सेवा आमी मानताव. हे संवसारी जिवीत तात्कालिक आणि ह्या संवसारी जिणयेन सस्नीक जिविताच्या राजा कुशीन मेटां काडताव. एवकरिस्ता मारिफात जेजू आमकां नव्या जिविताचो बरवसो लाभयता. ह्या तिच्या संवसारी पयणा वेळी आत्मीक खाण जावन जेजूचे मांस आनी रगत बहीण मेबुलान सेवलां. तिच्या पिडे वेळी ह्या आत्मीक खाणाक सदांच ती अत्रेकतली. तिच्या कश्टान पिडे वेळार ते सर्व तिच्या भयणी आनी कुटुंबा खातीर तिणें भेटोवन आमचे वयर सबार बेसांवां आशिर्वादां तिणें जोड हाडल्यान. बहीण मेबल, तुज्या देण्या खातीर आमी देवाक अर्गां दितना तुका आमी आदेवस मागताव. आमचे पसत जेजू कडेन मागोवन धाड. तुज्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्याव तरी देव आमकांय सर्गीचें सूख फावो करून दी म्हणल्या बरवशान आमचें जिवीत आमी जियोवन आसाव.
गाऊया गीत सम्याक दिन वाचूया येस 16. जर क्रिस्तात आम्ही मेल्यां तर ताची सवे आम्ही जियेतेल्या. जर ताचीत आम्ही ती रावतां तर ताची सांगाता रासवसलय तेल्या. जेसू ख्रिस्त मेल्यांतलो प्रथम उठला, मैमानी पदवी ताची ससना ससना. जर क्रिस्तात आम्ही मेल्यां तर ताची सवे आम्ही जियेतेल्या. जर ताचेत आम्ही ती रावतां तर ताचे सांगाता रासवसलय तेल्या. पुनर्जीवन ख्रिस्त परतून मोराना, या फुडे मोरनाक ताचेर पदवी ना. जर क्रिस्तात आम्ही मेल्यां तर ताचे सवे आम्ही जियेतेल्या. जर ताचेत आम्ही ती रावतां तर ताचे सांगाता रासवसलय तेल्या. ख्रिस्त आमचे जिवीत परतून येतलो, ताचे बरी आमकां मैमेवन करतलो. जर क्रिस्तात आम्ही मेल्यां तर ताचे सवे आम्ही जियेतेल्या. जर ताचेत आम्ही ती रावतां तर ताचे सांगाता रासवसलय तेल्या. आता मंगळूर प्रांताच्या सर भयणी तर्फेन प्रांतीय वडील भयण लिल्ली पिरेरा भयण मेबुलाच्या आत्म्या खातीर मागून तिका अंतीम नमान पाठयता. I am the resurrection and life. He who believes in me will have eternal life. With this same trust and hope, we have gathered, dear Lord, the Creator of all of us, around the mortal remains of our beloved sister Mabel, with the heart filled both with sorrow and gratitude. On behalf of the entire province, I want to thank you, Lord, for her holy life, for her precious gift, for her precious service to your people through Bethany. Sister Mabel was a blessing to her family, which nurtured her faith and values. She was a blessing to our province, to our congregation, and to all who experienced her person. Through her faithful consecration, generous service, and dedication,
She enriched our communities and touched countless lives. Her commitment to her vocation, her love for the Lord and our beloved Blessed Mother, and her compassionate presence reflected the face of Christ to all who encountered her. We are deeply grateful to you, O Lord, for the years she shared with us. The gift of her presence, her service, her sacrifices, silent sufferings, cheerful face, and her commitment. Her life was not just lived, but it was a continuous giving. She lived the gospel values faithfully, embodying the words of the scripture, "Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master." The comforting words from the book of Wisdom, chapter 3, verse 1. The souls of the righteous are in the hand of God, and no torment shall touch them. These bring deep comfort to our hearts as we grieve the homegoing of our dear sister. To our eyes, she is no more with us, but she is in peace, seeing you face to face. Indeed, her death is a passage into God's presence. Sister Mabel sought to live a life of faithfulness. Through her religious consecration, she entrusted herself completely to God. At this moment, we truly believe that she is in the hands of God. The same God who called her to religious life, who sustained her in mission, who strengthened her in moments of weakness, now holds her safely in eternal peace. Any suffering she experienced in life, whether physical, hidden struggles, or the burdens of ministry, all have passed. No torment shall ever touch her now. She rests in the loving embrace of the Lord, whom she faithfully served so long for the past 91 years. She is safe and secure in God's hands. May the Lord, whom she loved and served faithfully, may welcome her into his eternal joy and grant her the reward he promised. May he crown her with a crown of glory for which she so longed while on earth. We thank you, Lord, for her precious person. May her life inspire all of us to live our commitment faithfully unto death. May the silent suffering she endured cleanse all our communities, all our individual lives, and enable us to tread the path of holiness. Dear Lord, we offer her as a loving gift back to you and pray eternal rest grant unto her, O Lord,
and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen. Eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen. Let us offer her to the Lord as we sing, Sweet God. स्वीकार कसोमिया है फूल जिने मुझा सुखाचे धुळी पडून बेचा पहिले करतून ते तुझ्या मोगाचे स्वीकार कसोमिया है फूल जिने मुझा सुखाचे धुळी पडून बेचा पहिले करतून ते तुझ्या मोगाचे दैविक फुला जिल्ह्यान तुझ्या सेवेचेने उर्वी मोजा दैविक फुला जिल्ह्यान तुझ्या सांकेतीस पाहून म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका स्वीकार कसुमिया हे फूल जिणे म्हज्या सुखाचे धुळी पडून वेचा पयले करतूं ते तुझ्या मोगाचे स्वीकार कसुमिया हे फूल जिणे म्हज्या सुखाचे धुळीन पडून वेचा पयले करतूं ते तुझ्या मोगाचे. आता आमच्या बेतनी संस्थेची श्रेष्ठ वडील बहीण रोज सेलीन सर बेतनी सिस्टरांच्या नांवान बहीण मेबुलाच्या आत्म्या खातीर मागून तिका अंतीम नामान पाठयता. सर्वेस्परा देवा, आमच्या रचणारा आनी आमचे दिवदातारा तुका आमी अर्गां दिता, हगोळ दिता. आयचो दीस धीन वासनेचो, संतोशाचो तशेंच दुखाचो जावन पावला. तुवें कालच्या दिसा शेनवारा आमच्या मोगाळ भयण मेबलाक तुजे सरशीं आपोवन बेलाय. She was Sister Mabel of the Immaculate Heart of Mary. मोरयेच्या खतावीण काळसाची सिस्टर मेबल जावन आसली आनी त्या देखून मोरयेन तिका सांगात दिला आनी तिच्या दिसा तिका आपोवन बेला म्हूण म्हाका बगता. आनी आमकां आमच्या आवय बापायनी सांगल्या प्रमाणे शिकयल्या प्रमाणे शेनवाराची माती दिवंक, शेनवाराचें मोर्न दिवंक आनी आयताराची माती दिवंक केदाळे मागाचें म्हूण शिकयलें. त्या प्रमाणे हांव चिंता सुमिया हे मागणें तुवें तिच्या काळजांत दवरली आनी तिच्या जिणेंत मागणें जावन आसलो तिचो विस्वास. I know, Lord, that it was her prayer, which was her breath and strength that sustained her for the past
91 years. In the Psalms we pray, our span is 70 years and 80 for those who are strong. But our Sister Mabel was stronger still, all by your grace. She lived a long life, but all her life she was always alive with her sense of commitment. She has never had a time called retirement, and I found she was a very rare person whom I had noticed in our younger days and even now, had a strong will to follow the Lord. तिचे थंय रिटायरमेंट म्हणून नासलें आनी त्या देखून ती केदाळी उर्ब येवन जावन आसली. सोम्या तिच्या जिवनांत तूं सदांच तिचो संगाती जावन सल्लोय तिका बळ आनी घटाय तुवें दिल्लें. एक देवबिरांतच्या कुटुंबांत तुवें तिका जल्म दिलोय. अर्ग जावं सोम्या तुका सर तिच्या आवय बापाय खातीर, तिच्या भावा भयणी खातीर आनी सर तुज्या तिच्या मोगाच्या मनशां खातीर. तांणी तांच्या प्रेरणान तिका सारकें वाट दाखयल्ल्या खातीर आनी हें सोबीत फूल बेतनी मेळाक अर्पिल्ल्या खातीर तांचे सॅक्रिफीस तूं मानवून घे आनी तांकां बरी भलायकी, मतीक समाधान आनी कुटुंबांत जाय आसली सर कुरपा तूं फावो कर जेजू. आनी तिचें जीवन आमकां तें मेल फांगत जावन आसलें म्हणून आमच्या सर भयणींनी सांगलां. खंयच्याय दिसा मागणें ती सुखनातली. युक्रिस्ताक केदाळाय ती उर्बेस्त जावन आसली. देवाचो शब्द तिचें बळ जावन आसलें आनी ह्या बळान ती तिच्यो आंगवण्यो संतोशान आनी अर्थाभरीत रितीन ती जियेल्या. दुबळीकाय दुबळ्यांचो मोग करून ती जियेल्या. तुजे ते सर भरवोसो दवरून भावार्थ दवरून ती मुखार गेल्या. Behold the handmaid of the Lord. हांव सोम्याची साखर हो जावन आसा आमचो ध्येय. ह्या ध्येया प्रमाणे ती खंयच्या जाग्याक तिका धाडलें गी, खंयची सेवा करूंक तिका विचारलें गी, त्या प्रमाणे तिणें जायत म्हणून येस म्हणून तिणें संतोशान बेतनी मेळांत पवित्र सभेंत मिसांव गांवांत सेवा दिल्या. तरणाटपणार मात्र न्ही, तिच्या उत्तर प्रायरी जशें कुडीन सोम्या ती घट आसली गी, तशें मोतीन ती केदाळे दृढ आसली आनी स्थिर आसली. आनी तिचे भितर एक मोवाळ काळीज तुवें फावो केल्लें आनी त्या मोवाळ मोगान तिणें तिच्या कोमेंतांच्या भयणींचो आनी तिच्या भोवारी आशिल्ल्या लोकांचो, फिरगजींतल्या लोकांचो गवळी सेवा करून आनी शिक्षण क्षेत्रांत दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करून तिणें तिची जिणी सारल्या. सोम्या तिणें केल्लें सर बरेंपण तुका मानवून दी.
स्वीकार कर सुमिया हें सोबीत फळ जावं तुका अर्गां आनी होगळाक. तिचो मोग तुजे थंय आपूट आनी नितळ जावन आसलो. तिच्या निश्कळपणी जिणेंत ती तुज्या मोगान भरलेली आनी त्या देखून आमी तुका होगलाप दिता. आनी तशेंच तिचें तें आसलें उणेपण आमी मानवून घेता. सोम्या पातकी आमी आमचें तें सडणें आसा तें तूं जाणाय. तिचें तें आसलें तें उणेपण मानून घेवन सोम्या सर तिची पातकां तूं बक्षी आनी सर्गींचें दार तिका आज तूं उक्तें कर. हेंच जावन आसा आमचें मागणें. आनी थंयसर आमच्या सर सांता भक्ता संगी आम सर्गी माये सांगी आमच्या फावंडरा संगी आनी आमच्या मुखार सर्गी निवासाक गेल्ल्या सर आमच्या भयणी संगी सोम्या तिका आनीक तिका तुज्या राजांत रीग दी. थंय ती सदांच संतोशान तुजी महिमा गावंक सदांच भाग्यवंत 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 म्हणूंक तिंका फावो कर. Lord Jesus, we thank you for a grace-filled life, for the holy person that she was, always filled with love for you and for humanity and for the sisters of the community. Accept her soul unto yourself, O Lord, and we who are living ask pardon for all her sins and shortcomings. Be not mindful of our frailties, but in your goodness and mercy and in your benevolence, accept her into your eternal paradise to sing your praises now and forever. Turn our tears into moments of joy and praise. Eternal rest grant to her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen. Eternal rest grant to her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen. स्वीकार कसुमिया हे फूल जिणेन म्हज्या सुखाचे धुळीन पडोन वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचे. स्वीकार कसुमिया हे फूल जिणेन म्हज्या सुखाचे धुळीन पडोन वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचे. स्वाद आनी रंग ह्या फुलांचो प्रसरून दी प्रकाश तुजो. स्वाद आनी रंग ह्या फुलांचो
तुझ्या त्या दैविक मोगासो स्वीकार कसो मी आहे फूल जिने मुझ्या सुखाचे धुळी पडून वेचा पहिले करतो ते तुझ्या मोगाचे स्वीकार कसो मी आहे फूल जिने मुझ्या सुखाचे धुळी पडून वेचा पहिले करतो ते तुझ्या मोगाचे सोम्या तुझ्या शेतात वावरू जिने सेवा तुझी करू सोम्या तुझ्या शेतात वावरू जिने सेवा तुझी करू अर्पिता सर्वस्तु का दयेन स्वीकार कर माका स्वीकार कसो मी आहे फूल जिने मुझ्या सुखाचे धुळी पडून वेचा पहिले करतो ते तुझ्या मोगाचे स्वीकार कसो मी आहे फूल जिने मुझ्या सुखाचे धुळी पडून वेचा पहिले करतो ते तुझ्या मोगाचे सर्गी बंदराक सुम्या म्हाका तूं उतरय लालेवन हांव मागता दया तूं दाखय सर्गी बंदराक सुम्या म्हाका तूं उतरय बावतिस्मा मुखांत म्हाका तुजें मोगाळ भुरगें केलें रिलिजियस जिणये मुखांत म्हाका तुवें आनीकी मोगाचें केलें तुज्या गोपान म्हाका लिपयलें म्हजे खातीर कुर्सार मरून म्हाका साल्वसांव लाभयलें त्या कुर्सार तुजें अमोलीक रगत तुवें म्हाका विसलें तुजेंच हांव जावं आनी लांब आवदेची रिलिजियस जिणी जीवन दिवन तुजी सुवार्ता परगट करूंक कालच्या दिसा मुसर म्हाका कुरपा दिल्ल्याक भयण मेबलाच्या नांवान सुम्या आमी तुका अर्गां पाठयता तिच्यो पयल्यो आंगवण्यो केल्ल्या दिसा तावन कालच्या घडये मुसर त्यो आंगवण्यो पाळन तुका विश्वासी रावोन आनी निमाणे कालच्या दिसा तिचो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिवची कुरपा आनी हें बाग तिका भोव केल्ल्याक तुका जावं अर्गां भयण मेबल तुजो ताळो पूण स्पिरितान तूं आमचे सवें आसाय म्हण बरो वसता मोगाळा जेजू परत आमी मागता की भयण मेबुलाक घे तूं परत्यान तूं घे तिका तुज्या गोपान तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवचें बाग तिका फावो कर तुज्या आंजा बडव्या सांगाता संता भक्त सांगाता
निरंतरी तुका बोगचेंबाक तिका फावो कर. कसलोय गुन्यांव मेळ्ळें आसा तर तुज्या पवित्र अमोलीक रक्तान तूं धुवन काड. गावया आमी गीत गे म्हाका सुम्या येस 11. गे म्हाका सुम्या परत्यान तूं गे म्हाका गे गोपान तुज्या गे म्हाका सुम्या परतून तूं गे म्हाका गे गोपान तुज्या सस्नीक विशिवला पळय प्रकाश तिचेर पळय तुज्या गोपाला पळय गे म्हाका सुम्या परत्यान तूं गे म्हाका गे
Barvoshan, कित्याक तूं बोका कुळदार नेतळसां हांव लालिता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ गवळी तूं शिण्या सरयता शिणी हांव मुसो पुसता तुझी हांव पयस पावतना पाटी हांव हिणांत दवरता अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरवोशा कित्याक तूं म्हाका कुळटा नितळसां हांव लालयता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावानो आनी भयणीनो चेर आपलो भाव थीर करून त्या थाळण्यांचे झुजोंक आदार मागूंक जाय. मनशाक देवाच्या प्रेरणांत असाद म्हणलें कांयच ना, पण आपल्याच सक्तेचेर विश्वास दवरून चलता जाल्यार देवाचे विरोध वचोंकी ताच्यान जाता. म्हणल्यार आयच्या वचपांतल्यान आमकां कळीत जातलें. आमी आज हांगा संगता मेळून हें बलिदान भेटयतना देवादीन जाल्ले आमचे भयणी सिस्टर मेबलाच्या आत्म्या पासून आमी मागता. आपल्या समर्पित जिवितांतल्यान सोम्याचो फाटलाव करून ताच्या उतरांक खाल जावन जियोवन आनी ताची खुशी करूंक तिणें आपलें जिवीत सरल्लें आनी ह्या जिवितांतल्यान देवाक साक्ष दिवंक ती पावल्ली. आपणे विश्वास दवरलेल्या त्या सुम्याच्या सदरे मुखार ताची स्तुती आनी वाक्काणी करूंक देव तिका फावो करूं दी म्हणून आमी मागया. आनी मनशा अचकतकायेन जाल्या अशा पातकांच्या बॉक्सांनी तिका तो देव लाभोवन दी. आमी हे पवित्र रितीन फावो बरी वांटो घेवच्याक आमची पातकां वळखून घेवन बॉक्सांनी मागया. हांव पातकी सर्पद्वेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसुण्यान उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदां संकवार बरी येता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया प्रार्थुया. सर्पद्वेदा देवा वर्सान वरस दंडवण करून प्राचीत काळ आमी भक्तीन संभ्रमता. तिचे वरवीं जेजूच्या मरणां आनी जिवंतपणाचो गोठ आमी चड आनी चड समजूं आनी बरे जिणेन ताचो फळ काडूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्पर देवान उदेंतीक आसलेल्या एदेनांत एक बाग केली आनी आपणे रचिल्ल्या मनशाक तांतूं दवरलो. सर्वेस्पर देवान ते बागेंत सर जिनसाचे रूख वाडोवंक सोडले. पळोवंक ते सोबीत आसले आनी तांचीं फळां रुचीक आसलीं. बागेच्या मोदेगांत जिविताचो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजोणेचो रूखय आसलो. सर्वेस्पर देवान रचिल्ल्या सर मनजाती पैकी सरप भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण
देवान तुमकां खरें सांगलां. स्त्रियेन सुरपाक जाप दिली. बागेच्या रुखाची फळां आमी खावयेत, पूण बागेच्या मोदेगांत आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां, ती तुमी खावंक नजो, मात्र न्हय ती आपणूक लेगूंक नजो. तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हळें, ना, तुमी मरची नात. देव हें जाणा, जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले. देवा सारकीं तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक म्हूण दिसलें आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेंक योग्य जाल्लो म्हूण भोगलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीकी तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें. देखून तांणी अंजुराच्या रुखाची पानां गुंतून ती आपल्या पेंगटाक बांदलीं. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. आमी पत्की सोम्या तुजी काकूट मागता. काकूळ दरा देवा मुजी काकूळट कर. बोकण वळ्या देवा मुजे गुन्यांव पुसून काड. दूतू म्हाका म्हज्या प्रदच्या खतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. आमी पत्की सोम्या तुजी काकूट मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजें पातक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेर साम सुकला आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केला. आमी पत्की सोम्या तुजी काकूट मागता. तुजे सडवणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगी कर. एक उदार मन दिव म्हाका तीर कर. सर्वेस्परा उगड मुजें वोण आनी मुजें तोंड तुजी कीर्तनां वाडू. आमी पत्की सोम्या तुजी काकूट मागता. आमी पत्की सोम्या तुजी काकूट मागता. साम पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, पळयात तर
एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मोरनी आयलें. अशें सर मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. नियम शास्त्र नातले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जालें म्हूण अपराध लेखोंक जायनातलें. आदामच्या काळांत थावन मुयजेच्या काळा पुर्व्यान मरणान आपली राजवटकी चलयली. आदाम बरी देवाचे स्पश्ट प्रमाण मोड पाताक आदरनातल्यांचे सयत मरणान आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसलेल्याचो एक रुपकार म्हणयेत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदामच्या पातका मध्ये कसलीच सर ना. एक मनशाच्या पातका वरवीं समेस्त मेले वय हाच्या परिणामा प्रस देवाचे कृपे देणी आनी त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उदेशी मनशाक मेळलेली देणी आनीकी चड वर्ती म्हणयेत. तशेंच देवाचे धर्मार्थ देणे त्या एक मनशाच्या पथकाच्या परिणामाक सरी करूंक जायना. एक पथका उपरांत जर तेचो परिणाम जावन अपराधी म्हणलें पैसल जालें, पूण साबार पथका उपरांत फुक्याक दिल्लें कृपे देणें निरापराधी म्हणलें पैसल हाडूंक पावलें. एक मनशा वरवीं ताच्या पथकाक लागून मरणान आपली राजवटकी चलयली तें खरें जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीकी कितलो वर्तो देवा थावन दराळ कृपा आनी नितीवंतपणाचें धर्मार्थ देणें जोडलेली तेच क्रिस्त मारिपात जिवी जोडटली आनी राजवट चलयतली. तर जशें एक मनशाच्या पथका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक क्यास्तीचें प्रमाण फावो जालें, तशें आनी एक मनशाच्या नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुडका आनी जिवीत लाभता. जशें एक मनशाच्या आविदेपणा वरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले, तशें एक मनशाच्या आविदेपणा वरवीं सर मनीस नितीवंत जावंक पावतले. देवाचे उतार हे. देवाचे वडुपकार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. उंड्या वरवीं मात मनीस जियेना, बघा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरिका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. सर्वस्फोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. ताजे उपरांत देवसरान ताळचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदवा ताळतलो ताजे सरशी येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावन म्हूण फरमाय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. उपरांत देवचार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. थंय देवाळाच्या शिखराचेर ताका उबो करून तो म्हणालो,
तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशान ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जेजून ताका जाप दिली. हेय बरोवन आसा, सरस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. उपरांत देवजार जेजूक एक उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर्व राजा तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेदवा जेजून म्हळें, सल हांगासो सैताना, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताजी एकल्याचीच मात्र सेवा कर. तितल्यार देवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, दुखेस्त कुटुंबाच्या संद्यानो, आयच्या दिसा आमच्या देवादेन भयणीक सोम्याची काकुळत आमी मागून हे पवित्र बलिदान पेटयता आनी भक्तीच्या कार्यांत निकेपोवंक आमी हांगासर आसा. तिका देवानच ह्या संवसारांत विशिश्ट उद्देशा खातीर रोसून धाडल्लें. तेचें जिवीत समर्पीत तरान ती जियेवन देवाच्या कुशेक खाल जाल्ली आनी आतां त्याच सुम्याच्या मुखामळाच्या प्रकाशांत ताच्या वैभवांत भितर सरून सासनीक जिवीतचें इनाम जोडूंक ती आसा. देखून आमी त्या देवाक अर्गां स्तुती पेटोवया तिच्या जिविता पासत आनी तिणें दाखयलेल्या त्या समर्पीत जिवितांतल्या वतल्या देखी पासत आनी देवाचो पाटलाव करूंक आमी ताची कृपा मागून घेवया. आज आमी नियाळटा ह्या प्राचिताच्या पयल्या आयतारा आमचें रचन आनी मनशाच्या अस्कतकायेंत जावचें तें पातकां आनी पातकां सुडका आमकां कशी लाभता त्या पातकांच्या ताळण्यांचेर आमी कशें झुजोवंक जाय म्हणलें प्रेरण कशें आमकां मेळटा म्हणून संक्षिप्तरान आमी समजून घेवया. पयल्या वाचपांत उत्पत्तीची ती थोडी वळी आमी आयकल्यो. मनशाचें रचन कशें जालें, देवान आमकां रचलें, देवान आमकां मातयेची रचली, तसो स्वास आमचे थंय घालो म्हूण आपलेंपण आमकां ताणें दिलें. आमी जाणा आसा देवान आपल्या स्वभावाचो आमकां रचला, सारक्याचो करून रचला. एक भुरगें जल्मून येतना त्या भुरग्याक आमी पळयतना आमकां जो संतोश भोगता, ताच्या दोळ्याचो प्रकाश, ताच्या तोंडाचे त्यो अमरूक हांसो, ताच्या कुडीचें तें नाजूकपण, इवन ताचे रडणे सयत आमकां एक दादोसकाय हाडटा, संतोश हाडटा. आमकां आनी ताच्या आवय बापायक जाल्यारय एका तरेची ती संतोषकाय दादोसकाय आमी खुशाल जाता आनी म्हणटा एक आंज आमचे थंय जल्मून आयला, आंजाळ भुरगें. थंयसर कांयच एक पातकाचे खत सयत दिसना, जावं ह्या ताचे कसली सावळी सयत ना, बगर आमी देवाचेंच स्वरूप त्या थंय भुरग्या थंय वळखूंक पावता. मरण पावल्या उपरांत श्रद्धांजली पाठयतना आमी उल्लेख करचे ते संगतीर आमी गमन दिलें जाल्यार बऱ्या संगतींचेर आमचें मन आसता. त्या व्यक्तीन आपलें जिवीत कशें जियेलां, जावं भावार्थाचे ह्या समाजांत, ह्या आपल्या कुटुंबांत, ह्या आपल्या रिलिजियस आपोवण्यांत, ह्या आपल्या मुन्यारपणाचें जिवीत कशें तें सारलां,
ताचे विशयांत आमी उल्लेख करता आनी बरेंपण आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. वायट कैंसर ताचे वळख जळक आमकां नाका म्हूण आमी जाणा आसा. त्या भुरग्याची वाडावळ जाताना अनुकरण आपल्या आवय बापायची, समाजाची, आपल्या इश्ट मित्रांची करतना शिकतात. ह्या अनुसरणांत बरें वायट जानवाय वरवीं आमकां कळीत जाता आनी किंच्याक आमी चड लबदून रावता त्या प्रमाणे आमचे जिविती मांडून हाडटा. आदाम आनी एवेक तांचें जिवीत कशें आसा जाय म्हणल्याचें सगळें मार्गदर्शन देवानच दिल्लें. बरें आनी वायट जानवायाचो रूख तो मोदेगात त्या बागेंत आसलो. कशेलें जिवीत तांचें जाय जय म्हूण तांकां कळीत आसलें. पूण एका तरेची वडणी आशा, एक भूक तांचे थंय आसलीच. पूण स्वतंत्रतायेन तांकां तांच्या जिविताक विंचवण करूंकय देवान सांगलें. सोम्याकी त्याच प्रमाणे त्या 3 ताळण्यांतल्यान देव सरान नाडोवंकय प्रयत्न केले. आदाम आनी एवेचे आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची ताळणी एकाच तरेन आमी पळोवंक शकता. आमच्याच रचनेंत त्यो ताळण्यो येतात. आदाम आनी एवेक त्या सर्पान म्हणलें देवान काय तुमकां सांगलां गाय. त्या सर्पान स्त्रियेक म्हणलें 3 संगतेचे ताळणी हाडल्यो. मरणा विशांत तांचे दोळे उक्ते जातले त्या विशांत आनी देवा सारकें ती जातले म्हणल्या विशांत. अमरत्वाक एक तांकां पंथ आव्हान दिलें, ताळणी हाडली. तांच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सारकें आनी वायट कितें आसा ताच्या विशयांत समजणेचेर ताळणी हाडली आनी तांच्या रचने विशयांत ताका ताळणी हाडली. तुमी मरचिनात, तुमचे दोळे उक्ते जातले, तुमी देवा सारकें जातल्यात. ती कितें जावन आसली ताचेरच तांकां ताळणी आयली आनी त्या ताळणेंतल्यान एक सावळी तांकां तांचे जानवायच नपैंच करता, एक पडदो कसो हाडटा आनी ती आपणे पावन विसरून पडटात. देवान तांकां रचलां, देवान तांकां समजोनी दिल्या, देवान तांकां ताचें जिवीत ताचे थंय घालां, अमरत्व तांचे थंय आसा म्हणल्याचो विसर तांकां पडटा आनी ती विंचतात ह्या ताळणेक पाताक आनी तांचे दोळे उक्ते जाताच. ती विणगेपण तांचे थंय आसा म्हूण तांकां कळूंक येता. कसलें तें विणगेपण? कुडीचें मात न्हय, पूण विणगेपण जावन आसलें तांचे थंय अमरत्व ना, तांणी वायट केलां. तिसरें, तांचे थंय आसलें तें देवाचें रूप सारकें तांणी विद्रूप केलां. अशें तांचे स्वभावच तांणी बिगडयला. एका तरेन नास तांचे थंय आयला म्हणल्यार तांकां कळीत जालें. आनी अशें देवाचें प्रतिरूप कितें आसा संपूर्ण तरान तांच्या आशेंतल्यान, एका भुकेंतल्यान तांणी विद्रूप करून सोडलें आनी पातकाक तांणी वेंग मारली आनी पातकांतल्यान मरण तांचेर आयलें. आनी अशें देवा विरोध आदाम आनी ताच्या संततेन तें काम केलें. त्या आदामाच्या पातकाची सावळी आनी ताचें खत आमच्या सर्वांच्या जिवितांत आसा. जेजू आमचे बरीच मनीस जावन जल्मून आयलो पातका विने आनी तो आमचे बरीच त्या तेंत सवांकी वळख जाता. देवसार ताकाय सोडिना, ताकाय नाडटा आनी 3 संगतींनी ताका नाडटा. ताच्या कुडीक, ताच्या मनाक, ताच्या आत्म्याक ती तेंते सवां त्यो ताळण्यो हाडटा आनी ताचे जैत व्हरूंक प्रयत्न करता. 40 दीस आनी रात उपास त्या केल्या उपरांत ताका भूक लागली. ती भूक ताच्या कुडीची, ताच्या मनाची, ताच्या आत्म्याची. कुडीच्या विस्व्यांक तांचेच म्हणलो एक कायदो आसा बरें करचे खातीर. दोळ्यांक, खाणांक, आमच्या तोंडाक, आमच्या कुडीच्या
हेर विसव्यांक जावं हात पांय लैंगीक विसवे सगळ्या तांचेच म्हणले काम आसा बरें करचे खातीर देवाच्या उतरा प्रमाणे चलचे खातीर जे कितें फरमायलां देवान तें करूंकूच आमी आसा ताचे विरोध गेल्यार ह्या कुडीच्या विसव्यांतल्यानच आमी फाताक आदार थाव दुसरें आमचें मन देवाक विधेय जावन चलच्याक देवाची कुशी आमी करच्या तें कितें आसा समजून घेवच्या ताका परिक्षेक घालचे खातीर न्ही आमी जर घर हंकारान भरल्या तर आपलेचपण आमी वळखून करून आमचीच खुशी करूंक मुखार वेता क्रिस्त मनशान म्हळें म्हजे लागीं जायते आसा जायते गिरेस्त काय म्हजे थंय आसा पीक जायतें आसा म्हजे लागीं आसली सर कोठारां मोडून नव्यान हांव बांदतलो दास्तान करून जातो देवान ताका म्हळें हत पिशा आयचे राती तो मरून वेतलोय आमचे लागीं आसची ती पदवी आमचे लागीं आसचें सर्व सकत जर देवान आपल्याच्या ताब्यान घेतली आनी आमच्या मनांतली एक शीर वोंकडी गेली जाल्यार कितें जातें आमच्या सैरान सुकता आमच्या बुजवंतकायेक कांयच मोल आसना पूण त्याच देवाक काल्तीमान घालून ताणें कितें येवजिलां तें समजून घेवन त्या प्रमाणे आमी चल्ल्या जाल्यार देवतावन जावचें बरें पावन आमी सगळ्या लोकां थंय तें वांटून घेवंक शकता सगळ्या बरें पावन आमी करूंक शकता देवाचें मन आमी तें जियोंक शकता सांगात आस आत्म्याची बूक ती आसची एकाच निजा देवाचें भजन करूं ताका मान महिमा वाखाणी दिवच्याक ताचे भायर आमकां कोणूच देव ना बोंब्या पुजा ना माट मंत्रां ना ह्या संवसाराचे सत्यो नात आमचो लालेवन आसता निमाणें वखता मरणाच्या तनीर आसलेल्या व्यक्ती एक निमाणें वखता तो स्वास घेवन देवाक आशेवनूच आसता बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता म्हूण सोमयान त्या कुस्साचेर आपलें देवाची खुशी केली म्हणून संपूर्ण ताणें ओपून दिल्लो त्याच प्रमाणे हर एक भावार्थी लोक आपलो आत्मो देवाच्या हातांत समर्पण दिता तो ताच्या हातांत ताच्या मुखामळाचो प्रकाश ताचेर आसच्याक सर्गींचें सुख सोडच्याक आमच्या बापा मागणें म्हणल्या उपरांत सर बुलोवण्यांचेर आमी जैत व्हरूंक मागणें करता आनी आमी दिवची ती जाप जावन आसा कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सैत मरण सैत या पाताक सैत आमचेर आपलो अधिकार चलोवंक सकनात मोगाळ भावन आनी भयणीनो सुम्याच्या ह्या थाळणेंतल्यान आनी ताणें दिल्ल्या जोडून घेतिल्ल्या त्या जैतांतल्यान आमी देवाची खुशी करूंक शकता आनी आमचें हें मनशा जिवीत जियोंक पावता म्हणल्यार आमकां स्पश्ट तरां समजता तो ताचो पाटलाव करूंक आमी चिंतया आमचेर येवच्या थाळण्यांचेर आमी जैत व्हरूंक शकता आमी पवित्र पुस्तकांत द्वितीय नियमांत अध्याय 6 वाक्य 4 ते 5 आयकोनची ती उतरां सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर ताका मान दिवन चल आमच्या कुडीन आत्म्यान तशेंच मनांत त्या देवा एकल्याकच ताचो एकल्याचोच मोग करून आमी ताका खाल जावन चलचें पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रान अध्याय 5 वाक्य 8 अशें सांगता जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देंवचार गरज घालतल्या सिंहामरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता भावार्थान ती रावून ताका तुमी मुखार रावा सुमयान आमकां हें प्रेरण दिलां आमकां ती वाट दाखयल्या देवाचेर आमचो विश्वास दवरून ताचो पाटलाव करच्याक देखून दुसऱ्या वाचपांत सांपावल आमकां सांगता आदांच्या अविधेयपणांत आमचेर फाताक आनी मरण आयलें मरणान ताचो अधिकार चलयल्ले बरी आमकां दिसता पूण विधेय जावन चल्लेल्या सोम्यान आमकां नीज आमचें रूप दाखयलां तो म्हळ्यार कोण देवा खालतेमान घालून चलता
ताका देवाची कृपाच लाभता. देवाची कृपा पाताक आनी मरणाच्या सडीत जावन आसा. भरपूर मापान आमकां मेळ्ळ्या. सा पावलूच आमकां सांगता, साद जात्या म्हजे वयले हे काड, म्हज्या जिवितांचो तो काडो म्हाका दे. एक तो कांटो काड म्हूण सांगल्लो, पूण सोम्यान सांगलें म्हजी कृपाच तुका पुरो. जेन्ना आमी देवाचेर आमचो भावार्थ थीर करून चलता, तर सर थाळण्यांचेर, फातकाचेर आनी मरणाचेर सयत आमी झुजोंक ताचे तावन कृपा सोडून घेता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमच्या भयणीक आदी उंच मागता. सोम्याचेच ताका तिच्या आदीन करता आनी ताच्या विधेयपणांत जोडून घेतल्या कृपेंतल्यान तिका तिच्या जिवितांत सासनीक जिवीत मेळूं दी म्हणून मागता. तिने ह्या संवसारांत समर्पीत जिवितांत देवाचें स्वरूपणें जावन सारकें जावन ती जल्मून आयिल्ली आनी तिने तिचो खुशी करूंक प्रयत्न केलें. देवाच्या उतराचेर तिने आपलो भावार्थ खंचयल्लो, त्या प्रमाणे जिवीत मांडून हाडलें. देवाक विधेय जावन ती चल्ली. आपली जनवाय देवातावन ती जोडून घेतल्या म्हण समजून घेवन समर्पीत जिवितांतल्यान देवाक ती खालचावन चल्ली आनी देवाक एकल्याक मात्र आपणाचें सर्वस्व म्हूण ती समजल्ली. देखून तिका तो देव आपल्या राजान घेतलो म्हणून आमचो भरवोसो जावन आसा. मोगाळ बेतनी संस्थेच्या भयणीनो, तुमचे मदें ही भयण जियेली समर्पीत जिविताची एक देख जावन आपणाक लाभल्ल्या आपोवण्यांतल्यान आपोस्तलीक वावर तिणें केलो आनी तिच्या देखींतल्यान तुमकांय प्रेरण लाभतलें. सोम्याचो फाटलाव करच्याक दुखिस्त कुटुंबाच्या सन्यानो, देवाचें वर्तें इनाम ह्या भयणी वरवीं तुमकां लाभव जालें. तिची समर्पीत जिणी तुमकां देख तुमचें जिवीत जियोवच्याक भावार्थान सोम्याचो फाटलाव करच्याक आमी सर्वां ह्या भयणी थंय संतोश आनी देवाक अर्गां पाठोवया. कित्याक ताणें ताची महिमा तेचे वरवीं दाखयल्यांत आनी आमचो भावार्थ बऱ्या तरान जियोंक सोम्याची कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी करूया. एकाच देवाक सत्मंता सर्वद्वेदार बापतो सर्गानी मृत्युमेसो दिस्त्याने नादिस्त्या सर्व वस्तूंचो रचणार आणि एका सोमयाक जिसू क्रिस्ताक सत्मंता देवाचो एकलो स्फूर्तो सर्व काळादी बापातावन सन्मला देवातावन देव उसवाडातावन उसवाड खऱ्या देवातावन उपसरलो करो देव तो देवातावन सन्मला ताका रुसोंगना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासोत आनी आमचे सडवणे पासोत सर्गातावन तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं अंकुरे वरी उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पोंच पिलातिकाल ताका कुसार मारलो. ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका आनी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतन येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसना. आनी पवित्रात्म्याक सत्मंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपजला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र काथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत्मंता पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक आनी तुवें मोगान हें जिवीत भयण मेबुलाक फावो केल्लें. आज तुवें ह्या सोबीत फुलाक तुजें तें आपयलें आसता. तुज्या वर्त्या काकुळटीन तिची पातकां बोगसून
तिका तुझ्या सर्गीच्या राजान आमार जिवीत फावो करून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची बहीण मेबुलाच्या वेगळासारा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या आमच्या बेतनी कुटुंबाचेर आमची श्रेश्ठ वडील बहीण रोसेलीन आनी मंगळूर प्रांतीय वडील बहीण लिल्ली आनी आम्हा सर्वांचेर तुझ्या बुजावणेची दिश्ट घाल. तिच्या ह्या वेगळासारा वरवीं खाली जाल्लो जागो तुज्या कुरपे बेसावांनी भर आनी तिची निस्वार्थ जिणी आम्हा सर्वांक एक मेलफांक जावं दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची बहीण मेबुलाच्या वेगळासारा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या सर तिच्या कुटुंबदारांक आनी मोगाच्यांक राख आनी सांबाळ. ती आस्वस्थ जावन आसतना तवळ तवळ तिका भेट दिवन धैर्य आनी सांगात दिल्ल्या सर्वांक तुजे आशिर्वाद दिवन तांच्या जिवितान शांत समाधान लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बहीण मेबुलाची सेवा सक्री केल्ल्या कॉवेंताची वडील बहीण लाविटा आनी सर भयणींक तुज्या विस्तार आशिर्वादांनी भर आनी तांच्या निस्वार्थ सेवेक बरो प्रतिफळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या दिसा तिच्या आत्म्याक शांती मागून हें पवित्र बलिदान भेटोवन अर्थाभरीत प्रसंग दिल्ल्या एपिस्कोपल विगर बाब डेनियल आनी सहा भेटवणी केल्ल्या सर येसाका सवय आमी सर्वांनी देवाच्या उतरा मुखांत दैवीक जिवितांत वांटिली जावंक आनी हेरांच्या सेवेक आमकां समर्पूंक आनी सदांच पुनर्जिवंतपणाच्या बरोशान जिवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमी मागया. बापा तुका आमी उलो मारता तेन्ना तूं आमकां आयकताय आनी आमकां जाप दिताय. ह्याच बरोबरशान तुजे मुखार उसारलेली ही मागणी दयेन आयकून घे. आमकां तुज्या आशिर्वादान भर आनी आमच्या भयणीक तुज्या गोपांत राजांत घे. हे मागता हांव क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुम्याक दिन वाचुया C19. अर्गां बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता. ओपून घे सर्वोस आमचे तुका आमी समर्पिता. वोंडगो वासो आनी वायट कासो कोणी किरकोळ तरी गुर्थू मोगासो. अर्गां बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता. ओपून घे सर्वोस आमचे तुका आमी समर्पिता. सस्तांक प्रणामान येता तुज्या पांया तळी. संतोषावो म्हळ्यार हसां सकाळी. अर्गां बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता. ओपून घे सर्वोस आमचे तुका आमी समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घे. भोव दयाळ बापा जेजूच्या 40 दिसांच्या उपासाचो उगडास करून आमी प्राचीत काळाची दणवण सुरू केल्या. जिणी बदलच्या खऱ्या मौनान आमी ती तुका आतां समर्पिता. शेवट पर्यंत ती सांबाळूंक आनी अशें नवी रचना कशी पास्काची परब संभ्रमूंक आमचे कुडीक आनी आत्म्या घटाय दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतली भुवार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. बळी अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय
जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची भूक आनी ताण बागयनासतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुरविल्ल्या सर्पाचे सगळे पास काडून उडोवन खोटेपण पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्काचो गूट फावो त्या मानान संभ्रमून ह्या पास्कांत आमी सासनाक आनंदान वांटो घेवंक पावतेल्या. देखून देवदूत आनी भक्तां बराबर तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परींच्या वंसतच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भाव तसो गुट परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणावरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडाच करता आनी हो जिविताचो वंडो ही सर्वणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या बागेबोन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे साकरणी बहीण मेबलाची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली आयचे दिसा तुवें आपोवन वेली. जसे पवित्र स्नानावरी जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकूत कर. तांकां आनी जुस्तेका ते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजलेत मुखार मोळ फोडूंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कर मरे देवाची माया संगती, भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुतां आनी सोर कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगात हा त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकलेले मागणे दीर्घ घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरभुशान अतिरेक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. कित्याक रसवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. शांती. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. D66 D66. उंडो जीवितासो उसवळ संसारासो सोमी जेजू मुसो दैवी काळान पोसो आत्मिकतान भागोसो एक मात्र स्रो मुसो जेजू गोड्या बऱ्या ती तुझी वीट म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गोड्या बऱ्या ती तुझी वीट म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका करी सत्करी वाट करी जिवीत आमचे करी मीठ प्रभुचे पुनर्जीवन पूर्ण किरण आमच्या परवशाचे देणे क्रिस्ता याचे जेजू गोड्या बऱ्या दी तुझी वीट म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गोड्या बऱ्या
आसो सोमी जेसो मोसो दैविक काळात बसो आत्मिकतान बागवसो एक मातास्रो मोसो जेसो गोड्या बऱ्या दी तू जीवित मागा जेसू ख्रिस्ता करया दये तुपा माका जेसू गोड्या बऱ्या दी तू जीवित मागा जेसू ख्रिस्ता करया दये तुपा माका. प्रार्थूया. सर्वेस्परांच्या बापा या सर्गींच्या उंड्या वरवीं भावार्थ थीर जाता, भरवसो वाडटा आनी मोग भेटता. त्याच उंड्यान आमकां तुवें दादोशी केली, तर जिवी आनी खऱ्या उंड्या जेजू क्रिस्ताक अदीक आमी बुकेव आनी तुज्या तोंडांतल्या हर एक शब्दान आमी जियोंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगडापी जावची आसा त्या महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्ही म्हण म्हाका दिसता. साम पौलन रोमागरांक बरयल्ल्या ह्या उतरा प्रकार आमची भयण मेबल अन्ना क्रिस्तीन मस्करेनस करकळच्या क्रिस्तरायाक समर्पिल्ल्या पिरगजेन देवादेन रोसारियो मस्करेनस आनी रेजिना नाझरेत हांच्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी चवथी. 1935 इसवेंत मार्चाच्या 16 तारीखेर ती जल्माली. तिका 4 जण भाव आनी 2 भयणी. आपल्या मायगांवांत काबेट्टू आनी बोर्ड हायस्कुलांत मुळावें शिकप संपोवन उपरांत सेंट एन्स कोडियल हांगा TTC शिक्षकी तरबेती जण 1959 इसवेच्या ऑगस्ट म्हयन्याच्या 22 तारखेर बेतने मेळाक भरती जाली.
1960 आणि 1 इसवेन पयल्यो आंगवण्यो 1960 आणि 7 इसवेन शाश्वत आंगवणे करून बेतनी सौ शाश्वत सांदोती जाली. 60 आणि 5 वर्सांचे धर्मीक जिणे देवान तिका दिल्लें वर्तें देणें. बेतनी भयणीच्या प्रभावान कुटुंबाच्या भवर्ती जिणयेच्या प्रेरणान आणि आपल्या याजाक भावाच्या मार्गदर्शनान एक रिलिजियस भयण जावंक देवाचें आपोवणें लाभलें म्हूण ती म्हणटाली. रोजा मिस्तिका गदग दांडेली किन्निकुळी आजेकार बेंगलूर बाजपे कुलशेखर मुल्की बळकुंजे जलसंगी बद्यार सुरलपाडी कोलंगाना संपाजे किरें खरकोळ आणि वामंजूर खोवेंतांनी कळनांतल्या मागण्यान निस्वार्थी सेवेंत समर्पित वावरान आपली जिणे तिणें करचिली. एक शिक्षकी आणि मुखेल मेस्तीण जावन आपली सेवा भोव प्रभावीत आणि क्रियात्मक जावन शिक्षकांक उत्तम मार्गदर्शन दिवन भुरग्यांक शिकपांत अभिरूच हाडूंक ती निरंतरी वावुरली. बाजपे कोवेंताची वडील जावन बेतनी भयण्याचो तिणें भरपूर मोग केलो. भयण मेबुलाचें उलोवणें विसणार चिंताप गूंड वडिलांतय गौरव अखंड भावार्थ आणि सर्वंतय उपकारी मौन दाखोवचें तिच्या जिवितांतले शेगूण. कोवेंतांत तशेंच मिसावटाण्यान सक्रीय रितीन वावर तिणें केला. पवित्र सक्रामेंता मुखार लांब वेळ करसूचें तिका सदांचें जाल्लें. तिका मोरये मायेचो विशेष मोग आसून सबार तेर्स ती भेटयतली. बेतानीच्या गडनार बापा संगी जियेल्ली ती देवा सुसेवाक मोन्सिंजर रेमंड मस्करेनस बापाची वर्ती अभिमानी मात्र न्ही, ताणें दाखयल्ल्या वाटेन ताची माऊल्या आपल्या जिणयेंत पाळ जेजूचो विशेष मोग करून हेरां खातीर मागणें भेटून आपणाकच समर्पण जियेल्ली आमची भयण मेबल. त्याग आनी सॅक्रिफायस तिच्या जिणयेंत परजळ्ळी तिका जावन आसली. पिडेस्तांचो आनी दुबळ्या धाकट्यांचो विशेष हुस्को तिका आशिल्लो. इस्कोलांत निवृत्त जाल्ल्या उपरांत तिच्या कामान तिका पुरासाण म्हूण नातली. दीस आनी रात म्हूण लेखी नासतना कोवेंताचें लेखपाक इस्कोलाच्या दफ्तराचें काम समाज सेवा पिरगजेच्या कुटुंबाची भेट आनी क्रिस्ती शिकोवच्यान ती प्रवीण जावन आसली. भयण मेबलाक देवान सबार वर्सां बऱ्या भलायकेचें देणें दिल्लें. 2025 ऑक्टोबर म्हयन्यांत उतार प्राय निमती पडोवन तिका कंकनाडी आस्पत्रेन पेंगटाचें ऑपरेशन जाल्लें. ती अस्वस्थ जावन आसतना तिचें मागणें जावन आशिल्लें. म्हाका वर सुमया, म्हाका तुजो सांगात जाय. तिका सडीत चिकित्सेची गरज जाणा जावन वडिलांनी जानेवारीच्या 17 तारखेर फादर मुल्लर आस्पत्रेक दाखल केल्लें. परत्यान तिका शस्त्रचिकित्सा दिवन बरें जाल्लेंच बुधवारा सांजेर 18 तारखेर सडीत शुश्रुता दिवचे खातीर किन्निगोळीच्या कन्सेट्टा आस्पत्रेक भरती केलें. थंयसर डॉक्टर जिविता आनी सिबंदीनी तिची वर्ती जतन घेतली. काल सकाळींच्या 6:45 वरार काळजागाता निमती तिजो आत्मो तिणें रस्नाराक अर्पिलो. भयण मेबुलाच्या मरणा वरवीं बेतनी आनी तिच्या कुटुंबाची दुखेस्त जाल्यान ह्या संदर्भी आमी बुसवण फाटयता. प्रत्येक तरान तिची तवळ थवळ बेटकन धैर्य दिल्ल्या बेतनी कुटुंबाची महावडील भयण रोसेलीन, तिची जतनायेन जतन घेतिल्ल्या प्रांतीय वडील भयण लिली पेरेरा, रेमंड खोवेंताची वडील भयण लाविटा आनी सर्व धर्म भयणी
तशेंच सर तिच्या कुटुंबाच्यांक आनी सैऱ्या दैऱ्यांक देव बुजोवंक दी म्हूण मागता. भयण मेबुलाक बेत्तनी कुटुंबाक समर्पण दिल्ल्यांक कुटुंबादारांचो आभार मानता. आज तिच्या अंतीम पयना वेळी मिसाचें बलिदान भेटून तिच्या आत्म्याक शांती मागिल्ल्या रिलिजियस एपिस्कोपल विकार बाब डेनियल वेगस, सहा बेटवणी केल्ले बाब क्लेमेंट मस्करेनस, बाब अनिल केनीत क्रास्ता, पिरगजेचो विगार बाब जेम्स, सर्वांचो आमी उपकार बावडटा. हांगासर हजर आशिल्ल्या बेत्तनी भयणीचो, हेर मेळाच्या धर्म भयणीचो, पिरगजगारांचो, वाड्याचो गुरकार चार्ल्स, बेत्तनी लायक संघटनाच्या सांद्याचो, कारकोळ पिरगजेतान आयिल्ल्या पिरगजगारांचो सर्वांचो आमी आभार मानता. ऑक्टोबर 15 तारखेतावन अखेर म्हणसर व्हडा मोगान आनी जतनायेन निरंतर सेवा दिल्ल्या आमच्या कोवेंताची भयण ज्योती विल्मा आनी संगात दिल्ल्या कुमारी शीतल, तशेंच फादर मुल्लर आस्पत्र आनी सिबंदी कंकनाडी, कन्सेट्टा आस्पत्राची डॉक्टर चिविता, आडळते दान भयण रनिशा आनी सगळ्या सिबंदीचो आमी मनपूर्वकी उपकार आटयता. कळवणी 7 दिसाचे मीस ह्या म्हयन्याच्या 20 आनी 8 तारखेर शेनवारा सकाळीं 6:45 वरार हेस कोपेलांत दवरला. मोगाळ भयण मेबल, देवा संगी तूं सदांच सबल, तुजी फावर्ती जिणी जावं दी आमकां प्रेरण, मागणे त्याग सॅक्रिफीस जावं दी आमचें धोरण. देव आपुणी मागोवन धाड क्रिस्ता शेताक, निरंतरी विनंती कर बेतनी वडताक. भयण मेबल, तुका आमचे अंतीम वंदन. आदेवस तुका मोगाळ भयण मेबल. सांगाता मागया सुसनाचो विशय दितिका येसुमिया आणि निरंतर प्रकाश तिचेर फंकय समाधानांत विशय घेवं दी. आमेन. मोरणाच्या पुरुषावाची रीत ह्या परी आसा. खुरीसांनी वाती, कॅन्डिडेट्सां नॉविसां, सैरी आनी कुटुंबादारां, धर्म भयण आनी याजक. मिस्टर मेबुलाक निकेपून जाल्ल्या उपरांत सर्वनी कोवेंताच्या सालाक जमचें, दुखाच्या पेजेंत वांटेली जाय म्हूण विनंती करता. देवाच्या भाग्यवंतांनो, पूत जली
देवाची दूज जाली. सोम्याच्या जेवणान इतले बोटीन दादोशी जावन आसलेली ती आतां सर्गीन देवाच्या भुरग्यांच्या जेवणा बसूं आनी भक्तां बराबर सासणीक बसावण्याची दायजीन जावं. आनी आमचेय पासत सर्वेस्परा लागीं आमी मागुया. क्रिस्त आमचें जिवीत महिमेन दिश्टीक पडटा तेन्ना आतां रडतेल्यांक आमकां आमच्या भयणी बराबर ताका भेटोवंक फावो जावं. तुझ्या साकरणीक बहीण मेबुलाचो आत्मो तुज्या अधीन आमी करता. सोम्या संवसाराक ती मेली जाल्यारी तुजे थंय ती जियों आनी ह्या जिवितान अस्कतकायेन तिणें केल्लीं पातकां तुजे अगणीत काकुळटीन तिका बोगोस क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देव दूत तुका वैकुंठान घेवन बरो तुज्या येण्या वेळी रासाची तुका स्वागत करू आनी सर्गीच्या जेरुसलेम शहरा वरून पावो. पवित्र माझे सुवाते हावेता देवाच्या घरा हावेता. पवित्र माझे सुवाते हावेता देवाच्या
जेजू थंयसर मेळटलो आमचो एक कोर जातलो ससनाक तोरसोना बांगो आमचो आमी ससनाक थंय आमच्या भयणीक ह्या संवसारांतली आपणा थंय आपोवंक देवाची खुशी जाली आमी आतां तिची कूड मातयेक लायता अशी मातयेची घडलेली तिची कूड मातयेक परत वेता क्रिस्त मेल्ल्या खातीर प्रथम जिवन जाल्या देखून आमच्यो विनाशी कुडी आपल्या कुडी सारक्यो वैभवी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक देवाच्या अधीन करुया तो तिका आपले शांतीन घेवं निमाण्या दिसा तिची कूड पुनः जिवन करूं आमच्या भयणीपासून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त लागीं आमी मागुया ताणे म्हळें हांव पुनः जिवन पावन आनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मरचो ना लाजराच्या फोंडार तूं रडलय सुम्या आमची दुकां पुसून काड तुजे लागीं मागता आयक आमकां तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलाय आमच्या भयणीक ससनीक जिवीत दी तुजे लागीं मागता आयक आमकां आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भयणीक तुज्या रासांत घे तुजे लागीं मागता आयक आमकां आमच्या भयणीक पवित्राना वरवीं नितळ केली आनी पवित्रान तिचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंत जम्याक तिका एकठांय तुजे लागीं मागता आयक आमकां आमच्या भयणीक तुजे कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय तुजे लागीं मागता आयक आमकां आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या बाबा तुज्या बुजवणेन आनी सस्तीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी तुजे लागीं मागता आयक आमकां आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमचीं पदकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना मरण पावल्या तुजे साकरणे सिस्टर मेबलाची काकुळट कर आपल्या करण्याचे शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मौन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ थंय एकवटां येयली
तेचपरी तुझे काकुळतीन सर्गी देवदूतांच्या वरांत तिका स्वागत मेळो क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. देवा तूं वाचपी सुस्कारांक आनी भक्तीभरीत मागण्यांक खान दिताय. आज आमी भक्ती नेकिपूंच्या या तुझे साकरणीक सिस्टर मेबलाक विंचलेल्या संगता सगळ्यांच्या सुखान वांटोला पळय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. ससनाचो विशय देखा येसुया निरंतर प्रकाश चेर फंकोंडी समाधान ते विषय घेऊन दे. आमेन. तुझी खुशी तुझी खुशी हांव तुझ्या हातान धूळ माती सारकी ते तुका करतो आता तुझ्या हातांत ओपून दिता तुझी खुशी जावं तुझी खुशी उजन तुझ्या काळी सारकी नितळते कर तू हिमा परी रडून हांव मागता कालते पोणी तुझी खुशी जावं तुझी खुशी राजवट तूं चलय अज्ञा वेली स्पिरितान भरून जावच्या खबे तुझी सगळ्या लोकांमध्ये तुझी खुशी जावं तुझी खुशी आपयलाय भयणी तुझे सरशी दिसासनी